सारमनस फेरी धक्क्याचेर आयज मंगळारा सांजे एक सामकी दुर्दैवी घडणूक घडल्या। ही घडणूक म्हळ्यार सारमनस फेरी धक्क्या वयल्यान एक कार गाडी थेट मांडवी न्हंयेत वचून कारीच्या ड्रायव्हराक आगताक मरण आयलें। जाल्यार ही कारीत आशिल्ल्या 3 जाणांक वाचोवपाक थळाव्या लोकांक येस आयलें। मेळिल्ले खबरे प्रमाण महाराष्ट्रांतली एक फॅमिली जातून घोव बायल आनी तांचो चलो असो 3गांचो आस्पाव आशिल्लो। ही फॅमिली भाड्याची कार करून सारमनस मार्गा वयल्यान करमळी स्टेशनाचेर वताली। सारमनस फेरी धक्क्याचेर पावतकीच कार देंवते वयल्यान थेट न्हंयेत गेली आनी ही दुर्दैवी घडणूक घडली। पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक स्थळार धांव मारून उदकांत गेल्ली कार भायर काडली। हे फॅमिलीत कोण वाटावल्या ते फॅमिलीची अजून पुराय म्हायती मेळोंक ना। म्हायती मेळटकीच अपडेट तुमच्या मुखार आमी दवरतले। पूण ह्या घडणुकेत ज्या कार चालकाक मरण आयलां तो कार चालक दिवचलच्या धबधबो वाठारांतलो आसा अशें कळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।